कोलवा मोबाईल टावर बसोवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या, मात त्यांच्या थळाव्यांनी ह्या कामाक विरोध करून काम आडावन दवरला। तशेंच ह्या बाबतींत कोलवा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। अर्डेक्सको खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। वो सरपंच ना तो कितें सांगता आपल्याक म्हणटो 5 जा मेजॉरिटी आहा तुमकां जात तें कर म्हणटो आमी ऑब्जेक्ट केलो आहा टावराचेर कळ्ळो का कित्याक लोकांक नाका तें नाका न्हू पूण तो बाय फोर्स सांग तें कोता आनी वयल्यान सांगत तो ताका आमगे वोटरा सांगत तो हांव कितें कोता काय म्हणून हय हांव 5 कितें कोता पूण तेगे वडा वड 5 तो म्हाका लागना तें लोकांगे डिसिजन आहा वो टावर हिंगा नाका। आमकां हो हिंगा टावर इल्लो नाका कित्याक हिंग सगळी विलेज सो हें रान न्हू हें रानां तें गायल्यार चलता कित्याक आमकां जाय हिंगा गांवां आमगे लोक सगलो लोकांगे भुरग्यांक त्रास जातले हे आमकां त्रास जातले आनी आमी जाणाय हो हिंग टावर येयलो जाल्यार आमकां जायतीं दुयेंसांय जातलीं आनी ते म्हटले मागीर दुसरे कडेन टावर आहाय थिंग दुयेंस जायना काय म्हटले ते दुसरे कडेन टावर आहाय थिंग दुयेंस जाता ते आमी पडोवनाय पूण आमगे गांवां एसोली विलेजीन आनी आमगे हितू सिटी आहा ती आमगेली आमकां हो सुसेग पेडी करपाक हिंगा टावर नाका आमगे इतलें मागणें की आमगे पंचायतान तर पास केलें जाल्यार कोणें वॉर्ड मेंबरान तर पास केलें जाल्यार हो टावर हिंगाचो कुशन काडचो कित्याक मुगे घर सारकें हिंग भोगली आहा हांव हिंग सारको चड सगळें हांव भोगली हांव रावता हिंगा पूण ते तपासत म्हाका हो टावर हिंगा नाका आनी हे सगळ्या लोकांगे ऑब्जेक्ट आहा म्हणजे आमकां हिंग टावर नाका म्हण केदो कळटा तुमकां टावर हो टावर बांदताय म्हूण आमकां आयज जेन्ना हिंगा येतालो लोक येताले आमकां खबर आसना बट आतां आमी गाडी येयले रेडी मिक्सा गाडी येयले तेदो आमी कोणा हिंग अशें करून जाता म्हूण मागीर तेंका आमी विचारलें थिंगा मनीस आहलोले जायते मागीर तेंका आमी विचारलें बाबा तूं हिंग हें कित्याक लागून कोताय काय म्हूण तेदो आमी कोणा की ते म्हाका सांगलें हिंग टावर येता म्हूण फाल्यां तुमी पुलीस हय पुलीस